सो हे गाइज गुड मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आसा सगळी तुम्ही? आय होप सो तुम्ही सगळी बरी आसतली आनी सगळी बरी आसपाक जाय. आमी बीन बरी आसा. सो परत एकदा तुमकां सगळ्यांक विचारता कशी आसा सगळी तुम्ही, कारण खूप दिसांनी व्हिडिओ स्टार्ट करता. हालींच्या दिसांनी एकूय व्हिडिओ म्हणटा तसो येवंक ना म्हाजो. आणि त्याच बरोबर व्हडलो असो गॅप घेतला हांवें, व्हडली अशी हॉलिडे मारली, म्हटल्यार ब्रेक घेतलेलो. आय थिंक सो 10 दीस तरी कंप्लीट जाले आसतले, 10-11 दीस की म्हजो एकूय व्हिडिओ ना, शॉर्ट व्हिडिओ, लॉंग व्हिडिओ कांयच नासले. आणि त्याच बरोबर तुमचो जो मोग म्हाका मेळ्ळा पळयात, जो पळोवपाक गावला, कारण म्हणटा तशें इतले कॉल्स तुमचे, इतले मेसेजी हांवें चिंतूंक सुद्दां नासले की जर हांवें इतले दीस व्हिडिओ घालूंक ना जाल्यार तुमी एक्चुअली इतले कॉन्टॅक्ट्स करतली, इतले म्हजी केअर करतली म्हणून. इवन काल सुद्दां संजय कॉल केल्लो एका आंटीन, म्हणटा तशें की सुप्रिया खंय आसा, आमी मिस करता, ते बरे आसा न्हय, कितें सीक बीन जावंक ना न्हय, हे सगळे विचारपाक कॉल करता. खरें सांगता, कारण इतले दीस हांवें व्हिडिओ घालूंक ना म्हटल्यार म्हाज्या घरांतल्यांनी सुद्दां म्हाका कोणी कॉन्टॅक्ट करून विचारूंक ना की सुप्रिया तूं व्हिडिओ कित्याक स्टॉप केले, खंय आसा काय म्हणून. बट तुम्ही सगळ्यांनी, जी माझी यूट्यूब फॅमिली आसा ती म्हाका लकीली इतली बरी गावल्या की स्पेशली तुम्ही म्हाका कॉन्टॅक्ट्स केले, तुमचो थोडोसो टायम काडून म्हाका विचारपूस करपाची ट्राय केली. हे खरेंच म्हाका लागून खूब व्हडली गोष्ट आसा. आनी हांवें केन्नाच चिंतूंक नासलें की यूट्यूब हे गोष्टी सुद्दां म्हाज्या लायफान हाडटलो, इतली बरी बरी मनशां म्हज्या लायफान हाडटलो म्हणून. सो खूब बरें दिसलें. फायनली आयज व्हिडिओ स्टार्ट केलो. आयच्यान व्हिडिओ डेली येतले. आनी कित्याक एक्चुअली हांव व्हिडिओ घालिनासलें हे हांव रिजन सांगतलें, एंडिंगेक सांगतलें. सो खूब दिसांनी व्हिडिओ स्टार्ट केला. सो खूब बरें दिसता, इतलें बरें दिसता, एकदम पॉझिटिव्ह म्हणटा तशें. आनी तुमी जितली मिस करताली पळय तेज्याकून हांव चड मिस करतालें. डेली म्हणटा तशें तुमचे कमेंट मिस करतालें, कारण थोडी जाणां एक्चुअली म्हणटा तशें डेली कमेंट करता आनी तेंचे कमेंट हांव खरेंच रीड बी करता आनी इतलें मागीर पॉझिटिव्ह फील जाता. सो तेंचे कमेंट मिस करतालें हांव. बाकी तुमी कॉन्टॅक्ट्स केलो, इतली केअर, कन्सर्न दाखयले, ताका लागून परत थँक्यू तुमकां सगळ्यांक. सो म्हणटा तशें कितें सांगूनी कितें नाका अशें जालां म्हाका. आनी हालींच्या दिसांनी खूब पावस पडटालो जेन्ना हांव व्हिडिओ करिनासलें, इतलो कंटिन्युअसली पावस. आतां तरी कडक अशें वत येयल्लें आसा. सो तुमकां वेदर दाखयता खूब दिसांनी आमच्या हांगासलें. आनी त्याच बरोबर आयज सिंपल अशी एक रेसिपी सुद्दां शेअर करपाची आसा. व्हडलेशी ना, म्हणटा तशी डेली जे करता किचनान तेच दाखयतलें, कारण खूब दिसांनी आयज हांव करपाचें आसा तें म्हटल्यार बांगड्यांचें हुमण. म्हाका रूच येयली सामकी खावपाक. एक्चुअली बांगड्यांचें हुमण चड नासता आमगे, कारण हांव एकलेंच खाता, मम्मी काय खायना तेका लागून. सो कळ्ळें आसतलें. आनी परत एकदा थँक्यू, कारण काल एक व्हिडिओ अपलोड केल्लो हांवें, मिनी ब्लॉग, तेचेर तुमी खूब बरें कमेंट केले आनी मोग दाखयलो म्हणून. सो तो ड्रेस सुद्दां तुमकां लायक जालो. आनी कोणी तरी कॉन्टॅक्ट सुद्दां केल्लो की जो ड्रेस आसा तेजे लिंक बीन धाड म्हणून. सो सगळें सांगता, एंडिंगेक सांगता. सो सगळ्यान पयलीं वेदर दाखयता आनी तेच्या मागीर किचनान या आनी रेसिपी पळोवन घेवया. तें म्हटल्यार बांगड्यांचें हुमण. ओके, सो चला. खंय व्हरता? हांगसर न्हय, कोणाची मस येवन गेली पळयत. शेण गावल्या, शेण झाडांक घालपाक बरें आसा मम्मी तें उदक करून. सो कोणाची मस येयल्ली शेण. सो गायज हे पळयात, म्हणटात तशें आयचे वेदर पळोवंक शकता. खूब दिसांनी तुमकां वेदर दाखयता. हांगासलें, आमच्या हांगासलें म्हणटात तशें. हालींच्या दिसांनी इतलो कंटिन्युअसली पावस पडटालो, 2 दीस जाले, मातशें ओके ओके आसा. सो अशे तरेन कडक अशें वत येयल्लें आसा. आनी हांगसून न्हय कोणाची तरी मस येवन गेली. सो तेका लागून 2 कडेन अशें शेण गावलें, आमकां यूज जालें, झाडांक व्हरून घालूंक गावतलें, म्हटल्यार उदक करून. सो कळ्ळें आसतलें तुमकां. तर सो एक्चुअली न्हय खूब दिसांनी असो व्हिडिओ स्टार्ट केलो न्हय. हालींच्या दिसांनी खूबच गॅप पडली म्हणटा तशी. सो त्याच बरोबर आतां किचनान वचोंक जाय, बाकीचें जें कितें काम आसा न्हय तें करून घेवपाक जाय. आनी इतली गरमी जाता ना, भयानक म्हणटा तशी. आनी सांजच्या टायमार न्हय मातशें थंड सुद्दां पडटा. तुमच्या थंय पडटा की ना थंडी म्हणटा तशी, हे कमेंट करून सांगा. आमच्या हांगसर मातशें स्टार्ट जाल्लें आसा थंड पडपाक म्हणटा तशें. सो चला आतां घरान या. आनी हे जे ग्लास आसा न्हय ते एक्चुअली काल आमी क्लीन केल्ले. ह्या 10 दिसांत न्हय कितें कितें केलें हे गोश्टी तुमचे बरोबर एंडाक शेअर करतल्या. आनी त्याच बरोबर कित्याक एक्चुअली व्हिडिओ येयनासले तेय बीन म्हाका तुमचे बरोबर शेअर करपाकूच जाय. सो आतां तुमी म्हजी फॅमिली आसा, इतलो कन्सर्न दाखयलो तुमी, सो तुमचे बरोबर तर शेअर करूंकूच जाय, बरोबर न्हय. सो चला तर या आतां किचनान. मम्मीन नुस्तें बीन हे करून दवरला, क्लीन बीन करून दवरला, फकत आतां रेसिपी तुमकां दाखोवपाची आसा. आनी टायम सांगपाक गेल्यार न्हय 11:30 कितें तरी क्रॉस जाल्ली आसा. व्हिडिओ स्टार्ट करपाक मातसो लेट जालो म्हाका. सो चला या आतां.
घरान म्हणटात तशें. चला तर आता आमी रेसिपी पळोवपाक स्टार्ट करूया. सो सगळ्यात पयलीं तुमकां दाखयता ते म्हटल्यार बांगडे. हांगसर तुम्ही पळोवंक शकता प्रॉपर न्हय 4 बांगडे घेतलेले आसा. म्हटल्यार न्हय हाफ हाफ करून हांव घेतले, म्हटल्यार हुमणांक सुद्धा घेतले प्लस वाचपाक सुद्धा घेतलेले आसा. सो प्रॉपर 4 बांगडे घेतले, त्याच बरोबर ते बरे तरेन क्लीन करून घेतलेले आसा. पळोवंक शकता तुम्ही. तर सगळ्यात पयलीं आमी बांगड्यांक न्हय मीठ लावन दवरया, म्हटल्यार मातशेशे बरे लागतले. सो जशे तुमचे बांगडे आसा ते अकॉर्डिंग तुम्ही हांगसर मीठ ऍड करा आणि बरे मातशे क्लीन करून 2 फावटी तरी धुवून घेया. सो न्हय आता बरे तरेन असे मिक्स करून घेऊया आणि बांगडे जे आसा न्हय ते सायडीक दवरूया. सो बांगडे न्हय मिडियम सायज आसा. हांगसर तुम्ही पळोवंक शकता चडूय मोठे ना चडूय बारीक ना आणि म्हाका जाय तशे हांवें पीस करून घेतलेले आसा. तुमकां जाल्यार तुम्ही हेच्याकून मोठे सुद्धा असे करून घेवं शकता. सो हे पळयात हांगसर आता हांवें मीठ लावन दवरलेले आसा. सो हे आता सायडीक दवरतले आणि त्या म्हणसर मिरसांग रेडी करून घेतले. सो आता आमी ते साहित्य पळोवन घेवया. मिरसांग रेडी करपाक जाय आमकां. सो तेका लागून सगळ्यात पयलीं हांगसर सोय घेतलेली आसा. अर्ध्या वळ्याची प्रॉपर सोय घेतल्या. जशे बांगडे आसा ते अकॉर्डिंग हांगसर हांवें सोय घेतलेली आसा. सो प्रॉपर अर्ध्या वळ्याची सोय घेतल्या. तेच्या उपरांत हळद घेतलेली आसा इल्लीशी. तेच्या मागीर हरवो मसालो, घरगुती आमचो हरवो मसालो घेतलेलो आसा. तेच्या उपरांत हांगसर आमटण घेतलेली आसा इल्लीशी. त्याच बरोबर तिरफळां घेतले हांगसर. आता हांगसर हांव लसूण घालतले आणि प्लस आले घालतले. तुमकां जाय जाल्यार तुम्ही घालू शकता और ना सुद्धा घातल्या जाता. सो हांगसर इल्लीशी लसूण घेतलेले आसा. त्याच बरोबर आमकां सोला सुद्धा जाय. तेच्या उपरांत म्हणटा तशे आले घेतला इल्लेशे आणि मिरसांगो घेतलेले आसा. हांगसर न्हय सोला बी घेतल्या, आमटण बी घेतलेली आसा. सो तुमकां कळ्ळें आसतलें. सो आता हे सगळे जे आसा न्हय ते आमी वाटून घेवया आणि मिरसांगो जे आसा न्हय ते आमकां मागीर खतखत्याचेर घालपाक जाय. सो मिरसांगो आता यूज जावचे ना, मागीर यूज जातले. बाकीचे जितले बी आसा न्हय ते आमकां आतां वाटून घेवपाक जाय आणि सायड बाय सायड तिरफळां जी आसा न्हय ती मागीर मातशीशी बारीक करपाक जाय, म्हणटा तशी मिरसांगेन घालून. सो चला हे आता सगळ्यात पयलीं वाटून घेवया. सो गायस हे पळयात सगळ्यात पयलीं हांगसर हांव आले ऍड करता. तेच्या उपरांत हांगसर लसूण, तेच्या उपरांत आमटण, ते ऍड करूया ती म्हटल्यार सोय, तेच्या उपरांत हळद, तेच्या उपरांत हरवो मसालो. सो जशी तुमकां स्पायसी जाय न्हय ते अकॉर्डिंग तुम्ही मसालो घाला. हांगसर न्हय सगळे ऍड केले. आता आमी ऍड करूया ते म्हटल्यार उदक. सो जशी तुमकां पातळ दाट जाय ते अकॉर्डिंग तुम्ही हांगसर उदक ऍड करा. सो हे पळयात हे बरे असे मिक्स करून घेया. सो आणि इल्लेशें उदक घालतले हांव. इल्लेशें उदक ऍड करता आणि हे आता वाटून घेवपाक जाय. सो हे वाटून घेता, रेडी करून घेता आणि फुडली रेसिपी दाखयता तुमकां. तर न्हय आमची मिरसांग जी आसा न्हय ती वाटून रेडी आसा. हांगसर तुम्ही पळोवंक शकता. सो आता भितर ऍड करूया ती म्हटल्यार तिरफळां. सो ही पळयात. सो हांगसर तिरफळां ऍड करता. तुमकां जाल्यार तुम्ही खतखत्याचेर सुद्धा अशी धाडून घालू शकता, बट आमी न्हय मिरसांग वाटताना तशी घालता. सो ही पळयात हांगसर आता तिरफळां ऍड केली. सो आणि एक फेरो मारून घेतले हांव मिरसांगे, म्हणजे तिरफळां जी आसा ती मागीर मातशीशी बारीक जातली. सो ही पॅक. सो आता परत एकदा वाटून घेता आणि मिरसांग जी आसा न्हय ती एका तोपान काढून घेतली हांवें आणि प्लस म्हाका जाय तशी हांवें ती पातळ करून घेतलेली आसा. म्हटल्यार उदक घालून तुमकां जाय तशी तुम्ही ऍडजस्ट करून घेया. सो हांगसर तुम्ही पळोवंक शकता. तर आता न्हय मिरसांगे आमकां बरो खतखतो काढून घेवपाक जाय आणि खतखतो येयल्या उपरांत मागीर बांगडे जे आसा न्हय ते ऍड करपाक जाय. तर तुम्ही पळोवंक शकता बरे तरेन खतखतो येयल्लो आसा. सो आता सगळ्यात पयलीं म्हणटा तशें मिरसांगो ऍड करूया. सो हांगसर न्हय म्हाका जाय तशें हांव मिरसांगो ऍड करता. म्हटल्यार ऑलरेडी मसालो घातलेलो आसा. तुमकां चड स्पायसी नाका जाल्यार अशें एक सुद्धा मिरसांग घातल्यार जाता. सो हे पळयात मिरसांगो ऍड केले. आता भितर घालया आमी सॉल्ट. सो खतखत्याचेर हांगसर सॉल्ट घालपाचें. तेच्या उपरांत हांगसर न्हय चवीनुसार मीठ घाला. ऑलरेडी मीठ वदळ लायिल्लें आसा बांगड्यांक, तेका लागून हांगसर मीठ जे आसा तें मातशें कमीच घाला. सो हे पळयात मिरसांगो जे आसा न्हय ते मातशे बरे शिजपाक जाय. सो हे पळयात. सो आता हे 1-2 मिनटां दवरपाक जाय अशेंच आणि तेच्या उपरांत बांगडे ऍड करपाचे मागीर. सो पळोवंक शकता तुम्ही. तर गायज आता आमी भितर ऍड करूया ते म्हटल्यार बांगडे. सो हे पळयात थोडे हांव हांगसर ऍड करतले आणि थोडे भाजपाक दवरतले.
हे पळयात आता हे बरे बांगडे जे आसा ते शिजन घेवपाक जाय. सो हे पळयात सो मिक्स करू नाका चड, अशें जाता बरो खतखतो काढून घेयात आणि बांगडे जे आसा ते बरे शिजोवन घेयात. सो गाइस हांगसर तुम्ही पळोवंक शकता हुमणांक आमच्या बऱ्या तरेन असो खतखतो येयल्लो आसा आणि घरभर बांगड्यांच्या हुमणांचो वास सुटलेलो आसा एकदम म्हणटा तशें. हे पळयात सो अशे तरेन हांगसर आमच्या बांगड्यांचे हुमण रेडी आसा. सो तुम्ही मुद्दाम ट्राय करा, कमेंट करून सांगा कशें आसलें ते. सिंपल अशें. हे पळयात बांगडे सुद्धा बरे शिजलेले आसा, पळोवंक शकता तुम्ही. तर अशे तरेन आमची आयची सिंपल अशी रेसिपी रेडी जाली. ही पळयात खूप दिसांनी हॅरीचा आवाज ऐका, खूप दिसांनी. हो पळयात हॅरी आसा. तांकां आयकूंक येयला आवाज. आता म्हाका व्हिडिओ करूंक दी. तोय बीन एक्सायटेड हांवें व्हिडिओ स्टार्ट केलो म्हणून दिसता. सो गाइस फायनली म्हज्या किचनातले काम जाल्ले आसा. तेच बरोबर म्हणटा तशें जशें की हांवें तुमकां स्टार्टिंगूच सांगलेलें की हांव एक्चुअल रिजन तुमचे बरोबर शेअर करतले म्हणून. तर सगळ्यात पयलीं म्हटल्यार ना एक्चुअली म्हाका खूप जाणांनी व्हॉट्सएपार कॉन्टॅक्ट केल्ले. थोड्या जाणांक हांवें थंय रिप्लाय दिली, थोड्या जाणांक म्हणटा तशें रिप्लाय दिवंक पावोंक ना, कारण म्हाका ते प्रत्येकाक ते सांगपाक पॉसिबल जायनासलें. सो जितले कॉल येयले तितले अटेंड सुद्धा केले हांवें आनी संजयान. आणि इतले तर हांवें चिंतूंक नासलें की इतले कॉल्स आनी इतले मेसेजी म्हाका येतले म्हणून. केन्नाच हांवें चिंतूंक नासलें. जे ह्या 10 दिसांक म्हाका इतले जाणांनी कॉन्टॅक्ट केले, विचारले. इंस्टाग्रामार सुद्धा म्हाका म्हणटा तशें ब्लॉगर जे आसा, न्यू ब्लॉगर आसा, तेंच्यांनी सुद्धा कॉन्टॅक्ट केले की सुप्रिया तूं व्हिडिओ कित्याक घालिना काय म्हणून. सो हे पळोवन तर खूपच बरें दिसता की तुमी रियली म्हाका विचारले. ह्या 10 दिसां भितर ना म्हाज्या एकाच सुद्धा फॅमिली मेंबरान म्हाका विचारूंक ना की सुप्रिया कित्याक व्हिडिओ घालिना कितें म्हणून. सो हेतूनसून कळटा न्हय, बरोबर न्हय. सो एक्चुअली रिजन सांगता तुमकां. स्टार्टिंग तर रिजन सांगपाक गेले ना, लास्ट व्हिडिओ तुम्ही संजयागेर पयलो आसतलो जेन्ना हांव लक्ष्मी पुजनाक गेल्ले. आणि काल ज्या आंटीन कॉल केलो ती सुद्धा विचारताली सुप्रिया लास्ट व्हिडिओ दिवाळेक केल्लो तेजे उपरांत कांय अपडेटूच ना म्हणून. सो एक्चुअली हय दिवाळेक लास्ट व्हिडिओ केल्लो. संजूगेर आसलें हांव त्या दिसा. तेच्या दुसरे दिसा एक्चुअली व्हिडिओ करपाचेच आसलें हांव. म्हटलें येदो मोठो गॅप हांवें आजून केन्ना घेवपूच ना आणि म्हाका ती संवय ना. म्हाकाय ते 10 दीस व्हिडिओ करूंक ना म्हटल्यार खंयच्या खंय दिसताले हाणा, इतले विचित्र दिसताले हाणा. सो म्हणटा तशें एक्चुअल रिजन जे आसा ना ते म्हटल्यार एक दीस हांव व्हिडिओ करपाचें नासलें. सो एक दीस म्हटल्यार गॅप घेवया. पूण तो एक दीस 10 दिसांनी केन्ना चेंज जालो म्हाका हें कळूंकच ना. म्हटल्यार एक दीस जो आसा ना तो 10 दीस वाडलो सामको गॅप म्हणटा तसो. आनी सांगपाक गेल्यार म्हाका सांगूंकशें दिसता तुमकां, कारण खंय ना खंय तुमचे कमेंट येयल्या उपरांत म्हाका ती एनर्जी येतली परत म्हाज्या भितर काम करपा खातीर आणि हांव परत आसलें तशें कमबॅक जातलें. सो अशें आसता आमच्या लायफान खुबश्यो गोश्टी जाता आणि आमी ते अवॉयड करपाची ट्राय सुद्धा करता. म्हाज्या लायफान पर्सनली हांव सांगता व्हडले तुमकां टॉक दिवचे ना, धाकटोसो टॉक दिता. आणि हो टॉक दिता कारण म्हाका खबर आहा रिटर्नाक तुमी म्हाका कमेंट करून तुमी म्हाका बरे तरेन ती एनर्जी दितली, पॉझिटिव्ह हे दितली आणि तेतून हांव परत रिटर्न काम करूं शकता. तेका लागून हो टॉक हांव तुमचे बरोबर शेअर करता. सो म्हाज्या लायफान अशो खुबश्यो गोश्टी झाल्या आणि घडटात म्हणटा तशें जे हांव कॅमेऱ्याचेर 1% सुद्धा गोश्टी दाखयना. हांव ट्राय करता तेतूनसून ते गोश्टी अवॉयड करपाचे, ते गोश्टी काडून उडोवपाचे लायफान. ऑलरेडी हांवें ते गोश्टी काडूनच उडयल्ली आसा, क्लियर उडयल्ली आसा. स्पेशली थोडी फारशी रिलेशनां हांवें काडून उडयल्ली आसा. बट ना आमी इतले मनशांचे ट्रस्ट करून जेन्ना तो ट्रस्ट ब्रेक जाता ना तेन्ना हांगा खंय तरी लागता आणि हांव तेतूनसून कितले भायर सरपाची ट्राय करता. बट जे गोष्टी लोकांनी आमच्या बरोबर स्पेशली म्हाज्या बरोबर आणि मम्मी बरोबर जे गोष्टी केल्या ना वरस जाले हांव त्या गोष्टींसून ट्राय करता भायर सरपाची. बट खंय ना खंय ते मागीर टेन्शन येता तकलेन आणि गोष्टी विचित्र जाता. सो हेका लागून हांव अशें डिस्टर्ब असलें कळ्ळें ना, डिस्टर्ब असलें म्हाज्या ओन लायफान जे पर्सनली गोष्टी घडटात ते डिटेल्सान ते हांव सांगूं शकना, म्हाका सांगपाचें ना सोशल मिडियाचेर. बट खुबश्यो गोश्टी जाल्ले आसा लायफान वरसभर म्हणटा तशें. सो ते गोश्टी खंय ना खंय हे इफेक्ट करतात आणि तितूनसून म्हाका
तेका लागून 10 दीस कशे गेले ते हेतून म्हणटा तशें चिंतून 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 हांव व्हिडिओ करूंक स्टार्ट सुद्दां करतालें, कॅमेरा हातीन घेतालें, परत मूड ऑफ जातालो आसूं म्हणटालें. अशें करून करून 10 दीस गेले. सो म्हाका तुमचे बरे बरे कमेंट जाय. हांव करूं शकता गोश्टी, हांव करूं शकता. आनी जे गोश्टी आमच्या लायफान जाल्ले आसा ते खरेंच घेवन बसपाचें ना, सोडून दिवपाचें. कारण जी मनशां रियली हर्ट करतात न्हय तुमकां, तांकां एक्चुअली स्वताच्या लायफान दवरपाचीच ना. आनी जितल्यांनी हर्ट केला पळय वरसभर ते कोण लोक नासले, ते स्वताची रक्ताची मनशां आसली. सिरियसली ती स्वताची रक्ताचीच मनशां आसली आमची. आसली न्हय, आसा, जी आमकां म्हाका आनी मम्मीन खूब हर्ट करपाची ट्राय करतात. बट त्या गोश्टींनी हांव हार मानपाचें ना. हांव करतलें जें करतलें. हे म्हजें ड्रीम आसा यूट्यूब. आनी यूट्यूबाचेर हांवें ती मनशां कमयल्या, यूट्यूबाचेर हांवें तशें नांव कमयलां. तेका लागून म्हाका खंय ना खंय तुमी विचारतात. बाकी जी त्रास दिवंक सोदता तेंच्यांनी बिंदास दिवपाचें. बाकी तुमकां पळोवपी कोण ना कोण आसा वयर बसलेलो म्हणटात तसो. सो आमकां तुमी त्रास केले म्हणून सोडून गेले, म्हाका आन्सर दिवपाचें ना. आनी एक गोश्ट सांगता, ते पळयतले सुद्दां म्हाजे व्हिडिओ. ते म्हाजे व्हिडिओ जे आसा न्हू, जे पर्सनली आमकां त्रास करता म्हाका आनी मम्मी, ते मनशां व्हिडिओ पळयतले. सो तांकां सांगूंक सोदता, म्हाज्या मम्मीन म्हाका इतले बरे संस्कार दिले ना, इतले बरे गूण दिल्ले आसा. प्लस म्हाज्या मामाईन इतले बरे शिकयल्ले आसा म्हाका ल्हानपणा पासून. न्हय, मामागेल्या सायडीनसून म्हाका खूब बरी वागणूक दिल्ली आसा. म्हाका ते सांगलेलें आसा की फुडल्या मनशान कितलें रॉंग केलें तरी आपूण बरें रावंक जाय. आपूण जर खरें आसत न्हय जाल्यार कोण कांय करूं शकना. आनी म्हाज्या मामागेल्या सायडीनसून म्हाका बरे इतले गूण बरे दिले, संस्कार म्हणटात तशें, की हांव असल्या मनशांक रिटर्न आन्सरां तरी दिवचें ना. सो असल्या मनशांक न्हय आन्सरां दिवपाची ना, असल्या मनशांक सोडून दिवपाचें. सो हे गोश्टी न्हय लायफान चालू आसले. तेका लागून हांवें व्हडलोसो गॅप घेतलेलो. आनी खूब जाणां विचारतालीं कित्याक घालिना कित्याक घालिना कितें म्हणून सांगतालें. सो तेका लागून हांवें थोड्यांक रिप्लाय दिल्ली, थोड्यांक दिवंक नासलें. सो तुमकां कळ्ळें आसतलें हे एक्चुअली रिजन आसलें की लायफान मातशें डिस्टर्ब आसल्या. सो खूब व्हडलो टॉक जातलो नाल्यार. ओके, बट आतां हांव कम बॅक केल्लें आसा. आतां हांव फूल एनर्जीन व्हिडिओ करतलें. जे जालें ते जालें. जे आमकां फाटीं ओडूंक सोदता तांकांच थंय सायडीक दवरपाची आनी आपूण फुडें सरपाचें, बरोबर ना. सो चला तर फुडलें पळोवया आतां अपडेट कसो कितें आसा तो. ओके, अशें तर जाल्लें आसा. किचनांतलें काम जालें आनी हें बी तुमकां सांगलेलें आसा कितें एक्चुअली रिजन आसलेलें. सो गायस, दिवाळी तर जाली. आतां आकाश कंदील बीन न्हय म्हणटा तशें दवरूंक जाय सामको. ते दिसूच हांवें न्हय काडून घेतलेलो संजुगेरसून येवन बीन दुसरे तिसरे दीस असो काडून बीन घेतलो हो पळयात आकाश कंदील. सो आतां तो बऱ्या तरेन पॅक करून दवरूंक जाय. रोजां बीन ऑलरेडी दवरली हांवें. बाकी हो एकूच उरला. लायटी सुद्दां हांवें काडले, फकत आतां हो एक उरला दवरपाचो. त्याच बरोबर ही पळयात रोजां मम्मीन अशी दवरलेली, रोजां म्हणटा तशी. ती आतां आसली तशी बॅडीन बीन घालून दवरूंक जाय. सो हे सगळ्या गोश्टी करूंक जाय म्हणटात तशें. आपल्या आपल्या जाग्यार दवरले काय मागीर बरें पडटा. सिरियली तर ऑलरेडी दवरले. हे दोनूच गोश्टी न्हय बॅडीन घालून दवरुपाक जाय. सो गायस, सद्या जी गरमी जाता ना सांगूं शकना, भयंकर अशी गरमी जाता. सो जेन्ना पावस पडटालो पळय तेन्ना आमी अशी म्हणटाली की कितलो पावस पडटा कितलो पावस पडटा. आनी आतां पावस गेलो, गरमी स्टार्ट जाली. सो आमी सगळीं जाणां अशी म्हणटा की यार कितली गरमी जाता न्हय, भयंकर अशी गरमी जाता. आनी आमचे तर फॅन जे आसा न्हय ते कंटिन्युअसली चालूच आसता सामके. आनी हेरीक लागून फॅन तर जायत, कारण तेका भरपूर गरमी जाता तेका लागून. सो अशें आसा. आनी त्याच बरोबर आतां जात्रा बीन स्टार्ट जाले. सो आमच्या मामागेली जात्रा जाली आनी आतां भरपूरशे कडेन जात्रा आसतले. सो आमची जात्रा पळोवया. आमची डिसेंबर अशी कितें आसता एंडींग. सो पळोवया कशें कितें तें. आनी त्याच बरोबर खूब जाणां आतां जात्रेक बी वयतली. सो मजा करपाक सामकी मजा येता जात्रेक. एक्चुअली पयलीं खूब मजा येताली. ते फुगे बीन मेळटाले पळयात गोल बीन. आतां ते पळोवपाक तितलें मेळना. पण आतां तितली अशी जात्रेक चड वचना न्हय. सो जात्रा स्टार्ट जातली. आनी त्याच बरोबर फायनली फ्री जालें हांव. आनी तुमी चिंता आसतली न्हय की हांवें 10 दीस हे 10 दीस कितें केलें आसतलें. तुवें व्हिडिओ करूंक ना, बट तुवें कितें केलें. सो हांवें खुबश्यो गोश्टी केले. मेन म्हटल्यार दिवाळेक जितले डेकोर केले ते सगळे काडून धुवन सगळे दवरले आपल्या जाग्यार म्हणटा तशें. आकाश कंदील तर तुमी पळयलोच आसतलो. तो आकाश कंदील न्हय संजुगेरसून येवन 2-3 दिसांनी कितें तरी काडला हांवें. आकाश कंदील लायटी हे सगळे एक लायट दवरल्या, कारण जात्रा जावन काडटले म्हटलें तेका लागून दवरल्या. आनी तेच्या उपरांत खुबश्यो अश्यो गोश्टी केल्या हांवें म्हाका लागून स्वताक टायम दिलो.
कारण केन्ना केन्ना अशें जाता हांव खूब डावन फील करता एक्झॅक्ट सांगू शकना रिजन कितें आसा तें बट खूब डावन फील करता. आनी तुमकांय खबर आसतलें आतां घर म्हटल्यार घराचे कितले हे आसतना गोष्टी क्लियर करूंक जाय सगळे घराक जे गोष्टी आमी हे केल्या ते सो ते गोष्टी हा सो खूब डावन फील करता. आनी एक गजाल तुमकां सांगू जाल्यार थोडी लोकां अशी आसतना जी दुसऱ्यांच्या बरोबर खूब वायट करतात पूण ती बिंदास आसता खबर ना तांकां कशें कितें जाता म्हटल्यार इतले वायट करून सुद्दां ती न्हू आपल्या लायफान इतली बिंदास असतात की तांकां कांयच फरक पडना की आमी दुसरे बरोबर इतले वायट करता. बट केन्नाच कोणा बरोबर ना इतले वायट करपाक जायना आनी इतली लिमीट केन्ना क्रॉस करपाक जायना. आमचो न्हिदलो मम्मी जस्ट फ्रेश जावन येयली झाडांक बीन उदक घातलें हांवें सो ते तुमकां मिनी ब्लॉगान पळोवंक गावतलें. मिनी ब्लॉग सुद्दां हांव ट्राय करता भितरल्या भितर करपाक सो तेतून तुमकां कळटलें सगळ्या झाडांक उदक बीन घातलें. आनी तुमी म्हाका न्हय सजेस्ट करूं शकता कसली कसली झाडां हांव घरान दवरता. ओके चला फुडलो अपडेट मागीर दिता तुमकां. तुजे केस पळय केस कशें जालें ते सो गायज हांगसर हांव आनी मम्मी बसले सध्या. हाय हॅलो कर मगे खूब दिसांनी कशी आसा तूं आनी आमी बीन घट्ट सो हय घट्ट आनी लट्ट. जेवपाचो टायम जालो 2 जाय दिली आतां आमी जेवतली सो सध्या टीव्ही बंद आसा आमची टायमपास जायना न्ही गे. आनी एक्वेरियमूय भरपाक जाय म्हाका पळोवया आतां केन्ना भरता तें. सो हांगसून न्हय मम्मी पळयता भायर सारकें दिसता. आनी हे पळय हे अजून काडूंक ना हांवें जे काडूंक जाय बट आसूं म्हटलें हे बरें दिसता एक्चुली हॉलान ताका लागून तशेंच दवरला. बाकी चला जेवताना मागीर मेळटा तुमकां. सो गायज आमी न्हय जेवपाक बसली कारण प्रॉपर टायम जाल्लो आसा. मातशीशी लेट बसली कारण लेटूच अशी जेवता आमी कारण च्या बीन आमची सकाळची लेट जाता न्ही ताका लागून. सो आयज आमगेर कितें स्पेशल आसा तें खूब दिसांनी तुमकां दाखयता. व्हडलेशें कांय ना बांगड्यांचें हुमण आसा तें तुमकां खबरूच आसा. नुस्तें फ्राय केलां मम्मी सो दाखयता पळयात मागीर जेवता बीन आनी तेच्या उपरांत व्हिडिओ जो आसा न्हय तो एंड करता. तर हांगसर न्हय बांगड्यांचें हुमण आसा आंबट तिखट अशें पळोवंक शकता तुमी. आनी हुमणाक कलर पळयात म्हणजे आमचो घरगुती फीश करी मसालो यूज करता आमी हो पळयात. तेच्या उपरांत हांगसर आसा ती म्हटल्यार सुंगटां आनी बांगडो फ्राय. तर गायज चला तर जेवण बीन घेता आनी आयचो व्हिडिओ जो आसा न्हय तो हांगसरूच एंड करता नाल्यार भरपूर व्हडलो असो जातलो ताका लागून. आनी आयच्यान व्हिडिओ जे आसा ते कंटिन्युअसली येतले आतां खूब जालो गॅप म्हणटा तसो ब्रेक म्हणटा तसो आतां फाल्यांच्यान आयच्यानूच व्हिडिओ येतले कंटिन्युअसली. सो चला तर आयचो व्हिडिओ आवडलो असो जाल्यार लायक शेअर सबस्क्राईब करूंक विसरू नाका. परत एकदा एका नवीन व्हिडिओन ते आमचा देव बरें करूं. बाय बाय.